नमस्कार. तुमकां सगल्यांक देव बरी सांज आवडेता. कोंकणी उलय लंडन फुलय. आवाज कम्युनिटी रेडिओ 99.8 FM साउथहॅम्प्टन UK. म्हजें नांव स्टीव फ्रँकी वारेला, गांवांत सांतिस्तेवा आनी तुमच्या मुखार सादर करता म्हजी कविता माय भास. म्हज्या आवयन सांगलें, म्हजें पयलें उतर माय आसलें. म्हज्या आवयन सांगलें, म्हजें पयलें उतर माय आसलें. पुता हें उतर म्हाकाच न्हय, पूण तुवें माय भाशेकी भेटयली. आमची माय भास जाण आसा एक ओलोक आनी गोर गोंयकारांचें. तातूंत लिपोवन आसा ग्रेस संस्कृताय, इतिहास आनी एक दर गोंयकाराक मेलयपाचें. तातूंत लिपोवन आसा ग्रेस संस्कृताय, इतिहास आनी एक दर गोंयकाराक मेलयपाचें. पोरक्या देसान भोंवून जायत्यो तोंडार केलो दुसऱ्यो भास. पोरक्या देसान भोंवून जायत्यो तोंडार केलो दुसऱ्यो भास. पूण देव आनी मोग उतरांनी न्हिटयल्ली म्हजी माय भास जाण आसा एक हास. उकडून तूं पोले गूड मॉर्निंग खंयचेंय सोदून काड पोरकी भास. देव बरो दीस दिव म्हणून कोतात एकामेकाक मेळोवन दिसाची सुरवात. देव बरो दीस दिव म्हणून कोतात एकामेकाक मेळोवन दिसाची सुरवात. गोंया फामाद म्हूण नोखेत उदेतीचें संवसाराक वळखता. गोंय फामाद म्हूण नोखेत उदेतीचें संवसाराक वळखता. रात तूं सांगताय आपूण गोंयकार वचत तर खंयच्याय कोनशाक. कसली उडीक घेवन सांगताय गोंयकार जावन उलोवंक जायना एक उतर बासून माय भास. दुसरो मनीस आयकतलो तुका कळय नासतना धामतात लोजयेचें चादर तुज्या बुजार. दुसरो मनीस आयकतलो तुका कळय नासतना धामता लोजयेचें चादर तुज्या बुजार. जरी 2 दीस गोंया रावून भायले शिंगतात आमची माय भास. जरी 2 दीस गोंया रावून भायले शिंगतात आमची माय भास. कितलें दूख ते गोंयच्या आवयक आपलेच पूत धुवो लोजयेन दुसरी दोत्ता पोरकी भास. कितलीं वर्सां तूं परदेसान रावल्यार आनी उलयल्यार ती पोरकी भास. मान आनी रिस्पेद तुका मेळचो ना जितलो तुका दितलो तुजो देश आनी तुजी माय भास. मान आनी रिस्पेद तुका मेळचो ना जितलो तुका दितलो तुजो देश आनी तुजी माय भास. जशी एक वात उजवाडाची उजवाड दिवन आपूण वेता पालोत. जशी एक वात उजवाडाची उजवाड दिवन आपूण वेता पालोत. तशीच माय भास आमची पुतांक धुवांक वयर काडून आयज ती वेता विसरत. खंयच्या संवसाराक वच गा तूं लॉजेना काय करूंक तिका तुजो सांगात. लंडन रावताय जाल्यार रात कोंकणी उलय लंडन फुलय आवाज वसोंदिताचो गाजत. लंडन रावताय जाल्यार रात कोंकणी उलय लंडन फुलय आवाज तिजो वसोंदी गाजत. देव बरें करूं.